येवकार तुमकां आमी सकाळींसान रिजल्ट तुमचे कडेन हाडूचा म्हजी एक बारीकसो लंच ब्रेक घेतिल्लो ताजे उपरांत परत आयल्यात आनी म्हजे सकाळच्या की चड पावरफूल पॅनल सद्याक तयार जाला 7 पॅनलिस्ट आसा म्हजे बरोबर आनी लौकीक शिलकार आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर टोटल 8 जाण आसात जे कंटिन्युअसली अपडेट्स आनी तांची एनालिसीस करतले पयलीं आसा ना फटाफट वळख करतात ते म्हळ्यार फातोड्डेचे अपक्ष आमदार आनी जाणी तांचो सकाळीं तुमी सूर आयकल्लो ते विजय बाब सरदेसाय स्वागत तुमचे दुसरे आसात तुमचे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी दुर्गादास कामत स्वागत तिसरे आसात मगोचे फुडारी नारायण बाब सावंत स्वागत चौथे आसात राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे ट्राजन बाब डिमेलो पांचवे आसात भाजपाचे फुडारी आनी तांची CCPची बाबुशा बरोबरच्या युती उपरांत आनीक जे चिमला सांताक्रूज जे कितें जालां ताजे उपरांत भुमिका खूब म्हत्वाची ते दत्तप्रसाद नायक स्वागत सवी म्हजे बरोबर आसात ते अनिल बाब पै ज्येष्ठ पत्रकार दक्षिणे सावन आनी म्हजे बरोबर आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमी रिजल्ट्स ट्रॅक करत आसात आनी सिच्युएशन खूब इंट्रस्टींग जालां लेटेस्ट जी आमकां स्टॅटिस्टिक्स मेळ्ळ्या ताजे प्रमाणे नॉर्थाक BJP अलायन्स 11 इंडिपेंडंट्स 12 आनी 2 रिजल्ट येवपाचे आहात नगरगांव आनी तोरशें ह्या रिजल्टांचेर जातले वेदर अलायन्स गेट्स इवन सिंपल मेजॉरिटी ऑर नो साउथ द फिगर्स आर एक्झॅक्टली ओपोजीट BJP अलायन्स इज 12 आनी इंडिपेंडंट्स 11 परत 2 रिजल्ट येवपाचे आसात बोरी आनी शिरोडा हांगाय ठरतले वेदर इट इज हॅपनिंग ऑर नॉट हॅपनिंग इतली इंट्रस्टींग फेजा भितर सद्याक दीस ट्रॅकिंग चल्लां दुर्गादास वॉट आर यू हे जे 2 आहात नॉर्थाचे तोरशें आनीक नगरगांव वॉट आर यू एंटिसिपेटिंग सी नगरगांव एनीवे विच वे ज्युनियर राणेज कॅन्डिडेट वूड विन तोरशा इज अ इंट्रस्टिंग कारण हांवें चिंतिल्लें की काल हांवें तुका म्हणिल्लें की पेडणे तांकां एज मेळूं शकता पूण सकाळचे जे 2-3 रिजल्ट्स आयले वीच वॉज सरप्रायझींग सो नाव अगेन वी कम टू नो दॅट ज्ञानेश्वर परब हू अगेन इज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट सपोर्टेड बाय बाबू आसगांवकर is leading there. I think if this is the trend, as a trend जर अशाच चालू उरले म्हाका दिसता ज्ञानेश्वर परब would be through by a thin margin but he would be through and that's the end of the story for North Goa for the ruling. म्हजे बरोबर लौकीक शिलकारा आमचो सिनियर रिपोर्टर किती अपडेट आसता पळोवया लौकिका कडेन आनी मुखार या लौकीक म्हजो आवाज आयकूं येता हय प्रमोद कितें आसा तुजे कडेन कितें आहा लेटेस्ट अपडेट ओके नॉर्थ गोवा बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळप शक्यूच ना BJP आनी MGP धरून 11 सीट जाताले 13 जाय आनी दोनांचेच काउंटिंग उरला तोरशे आनी नगरगांव पण नगरगांव प्रेमनाथ हजारे विश्वजीत बॅग कॅन्डिडेट सुमार 2000 मतांनी लीड आहा काउंटिंग चालू आसा 2000 सीट गेल्ल्यान जमा तोरशे ज्ञानेश्वर परब अपक्ष 300 मतांनी लीड आसा सो हो सीट मेळप तितले शक्य दिसना कित्याक एकदा लीड घेतलेलो परत फाटी येयल्लो ना सो हे दोन्ही सीट गेले की BJP आनी MGP युतीचे कॅन्डिडेट फक्त 11 उरतले सावथाक बोरी दीपक बोरकार भाजपाचो लीड आसा 500 मतांनी सुमार हो सीट येयलो जाल्यार सावथाक भाजपाचे युतीचे पॅनल 13 सीट घेता शिरोडा मतदारसंघाचे काउंटिंग बोरीचे कंप्लीट जाल्या उपरांत येतले सो साउथ इज सेफ आनी नॉर्थाक BJP एब्सोल्यूट मेजॉरिटी घेवपाकूच शकना थँक्स लौकीक जितली बेगीन येता तितली अपडेट दीत राव कारण दिस इज बिकमिंग व्हेरी इंट्रस्टिंग विजय नॉर्थाक कितें इट लुक्स लायक BJP alliance is not getting majority in north is there a possibility of non-BJP chairperson in North Goa non-BJP chairperson mandate लोकांनी जी दिल्या ही नॉन alliance chairperson जावपाक जाय पुणून राजन सांगते भशेन एक खरें आहा की हे ओपोजिशन अलायन्स जे आशिल्लें ताका एक नांव दिवपाक जाय आशिल्लें कितें आहा दे हॅव फेविकॉल यू डोंट हॅव फेविकॉल देयर फेविकॉल इज दॅट दे हॅव फॉर्मड एन अलायन्स बाय वीच एटलीस्ट दे कॅन कीप दीस पीपल टुगेदर ऑल्दो देर आर इनहेरंट डिफेक्ट्स इन दीस अलायन्स देर कॅनॉट बी एन अलायन्स फॉर एक्झाम्पल इन साउथ वेर दे आर सेफ वेर GVP हॅज 2 and though both those GVP say that we are not GVP, we are ourselves. Suppose the BJP wants a chairperson of theirs and the other alliance decides कि GVP जो मनीस आहा ताका नेलीक पडते करूया म्हणून will the BJP take a stand today and say that नेलीक आमी करता म्हणून or we can make them पण हे करपाक हे कोण फुडाकार घेतलो हे सगळें करपाक
हे लचाण जे घेवन बसपाक पडटा हे घेवपी कोण, हे घेवपी जर प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी जर लीड घेना वो कोण तरी फुडाकार घेना जाल्यार ते सायडीन तो वॉक ओवर मेळटा. हे पयलें फर्स्ट. दुसरें म्हणल्यार एक आयरनी हे सगळे पॉलिटिकल सिच्युएशनाची की साऊथ गोवा म्हणटा ताजेर सगळ्यांत चड अन्याय केल्लो आहा हे सरकारान. साऊथ गोवाक मिनिस्टर कमी आहा, साऊथ गोवाचेर मोपा हाडून एअरपोर्ट आमचो काबार केल्लो आहा, सगळे भशेन साऊथ गोवाचेर अन्याय जाल्लो आहा आनी साऊथ गोवाक बीजेपीक चड सीट दिता. आनी नॉर्थ गोवा जे मिनिस्टर भरल्यात जो मुख्यमंत्री तांकां दिल्लो आहा थंय तांची सीट पडटा. सो दिस इज द आयरनी ऑफ पॉलिटिक्स. बट आय बिलीव देर इज वन थिंग की इंडिपेंडंट. एकच मिनिट म्हजे कडेन मुख्यमंत्री लायनीर आसात. लक्ष्मीकांत बाब म्हजो आवाज आयकूं येता? हय हय. कितें म्हणटात तुमी रिजल्टाचेर? कारण नॉर्थाक अशें दिसता की तुमकां 1-2 सीट कमी पडटले, सावथाक तुमकां मेजॉरिटी मेळटली अशें दिसता. तुमी कशें पळयतात? नॉर्थ आणि साऊथ आमचेच जाता. दोन्ही जातात? हय हय. नॉर्थाक कशें जाता म्हणटा तुमी? कारण सद्याक म्हजे कडेन फक्त 11 सिटांचे गणित मेळटा तुमचें. हय 11 सीट. हय. एमजीबीचो आसा. हय. 12 एक जालो. 13च न्ही ते सगळे बाकीचे इंडिपेंडंट. हय. त्यामुळे अमकोच कित्याक सगळे येवन घुरयो घालतात घुरयो. तुम्ही एक गजाल क्लियर कन्फर्म करतात की इंडिपेंडंट्स आर ऑलरेडी इन टच विथ यू. हय. तुम्ही उलयल्यात ऑलरेडी इंडिपेंडंट्सा कडेन? हांव उलयना तेच उलयतात. इंडिपेंडंट्स तुमचे कडेन उलयतात हे पळय. हय. सो यू आर सेइंग नॉर्थाक सुद्धा यू आर फॉर्मिंग द झेडपी पॅनल. कित्याक नॉर्थ आणि साऊथ दोन्ही ठिकाणी आम्ही कम्फर्टेबल मेजॉरिटीन आसा. कम्फर्टेबल मेजॉरिटीन आसा. एक अपेक्षेतले 1-2-4 सीट आमचे गेले ते साधारणपणे अशी स्थिती जाली की आम्ही सिम्बॉलाचेर काँग्रेस एनसीपी बॅक ट्रॅक झाली आणि इंडिपेंडंटाक जो कोण पॉवरफुल इंडिपेंडंट आसा बरो इंडिपेंडंट आसा ताका तेंको दिल्यामुळे बीजेपी विरुद्ध ऑल अदर्स अशें थोडेशे गणित जाले. ही गजाल खरी आसा. पेडणेचो जो रिजल्ट आसा ताका लागून तुम्ही मातशी डिसअपॉइंटेड आसात? पेडण्या मतदारसंघा भितर तुमच्या आनी इवन स्पीकराच्या जे रिजल्ट आयले ताका लागून मातशी डिसअपॉइंटेड आसात? ना व्हडले ना. कशें आसा लोकशाहीत 50 मतां आणि 100 मतांनी सुद्धा म्हणजे अखेर गेलो हो गेलोच न्ही. पूण मतांची बेरीज जर केली पेडण्याची जाल्यार आमी खूब फुडें आसात. एक. नंबर 2 हांव पर्सनली तरी हांव राज्याचो मुख्यमंत्री जाल्या नंतर हांवें प्रचारांत तसो संपूर्ण तालुक्यांत हांव एकूच दीस गेला. समजलें? स्पीकर राजन अर्लेकार हो बाबडो स्पीकर असल्यामुळे तो प्रत्यक्ष भागूच घेवं शकनासलो आणि विरोधक हांव मुख्यमंत्री म्हणटकीर साधारणपणे विरोधक हे एकठांय जाले आणि खंय तरी मार्जिनाचेर आमचे 2 सीट जे गेल्यात पळय तालुक्यांतले हो एक 100 गेला आणि दुसरो एक 500-550 गेला तरी. त्यामुळे आणि जिखून जो आयला तो 3000 वयर आयला. बरोबर. आणि हो फुडलो येतलो तो तसोच मार्जिन घेतलो. त्यामुळे सीट वायज दिसताले ते 2/2 पण इट इज नथिंग. आणि तशें हांव मुख्यमंत्री जाल्यामुळे हांव काय एक दिसूच हांवें संपूर्ण तालुक्यात प्रवास मारलो. एक गजाल जी हांगा लक्षांत येता ते म्हळ्यार तुमची मिनिस्टर आनी कांय मतदारसंघ प्रतिश्ठेचे केल्ले तो मागीर सुकूर आसूं किंवा लाटंबरसे आसूं अशें हातूंत भितर तुमच्या मिनिस्टरांक बरोच मार बसला. सुकूर लाटंबर सुकूर हो 3 मतदारसंघाचो 3 विधानसभा मतदारसंघाचो भाग आसलो. हय. ताका पार्टीन सांगलेलें तुवें थंय लक्ष दिवंक जाय कारण तुजो दुसरो आसा तो येतलोच. हांगा लक्ष दी. 3 मतदारसंघाचो भाग आसलो तो. त्यामुळे पार्टीन सांगलें म्हणून ताणें लक्ष दिल्लो. ताणें प्रेस्टीज इश्यू करूंक नासलो. न्ही पण तुमकां दिसता की तुमचे मिनिस्टराक इवन लाटंबरसे जर पळयलो खंय तरी तुमचे मिनिस्टराक एक सिग्नल आहा की चड एरोगंट बी जायनाका म्हणून? लाटंबरसे मिनिस्टर खंय आसा? लाटंबरसे मिनिस्टर ना न्ही. लाटंबरसे आमचे कार्यकर्ते रावले. लाटंबरसे पण पक्षान प्रतिश्ठेचो केल्लो न्ही. पक्षाक सगळेच मतदारसंघ प्रतिश्ठेचे. पण तुमकां कितें दिसता मेसेज कितें की मिनिस्टर विरोधक आमी नांवां कित्याक घेवंक जाय? मेसेज एक जाल्ले मेसेज कितें की तुमच्या इट इज अ लेसन फॉर अस. म्हणजे सगळे एकठांय जाल्यार कितलें जावंक शकता, कितली डॅमेज जावंक शकता. 400 मतांची जावंक शकता, 100 मतांची जावंक शकता, 500 मतांची जावंक शकता. हे काही मतदारसंघात आमकां गणित कळ्ळें.
तुमकां एक दिसता खंय तरी तुमच्या मिनिस्टराक बी ह्या रिजल्टांतल्यान सिग्नल गेल्या नाही कितें सिग्नल की ऑफकोर्स प्रत्येकाक हय दर निवडणुकीचो निकाल हो कितें ना कितें तरी शिकयत आसता भितरसून एड्युकेशन जायत आसता मनशाचें. ह्या निकालांतल्यान ज्यो करेक्टिव्ह मेजर्स घेवपाक जाय त्यो इमिजिएटली तुमी घेवपाक स्टार्ट करतले. आमकां करेक्टिव्ह मेजर्स कांयच ना. आमकां जास्तीत जास्त कॉशियस खंय खंय रावंक जाय हें लक्षांत आयलां. दोनूय कडेन आमचे बीजेपीचीच डिस्ट्रिक्ट जातात, आमचेच अध्यक्ष जातात, बीजेपी आणि मित्र पक्षाचे जातात. त्यामुळे आमचें नुकसान कांयच जाल्लें ना. आमचे आदल्या टर्माक तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, उत्तरेक आणि दक्षिणेक मेळून 5 जिल्हा पंचायतीचे सदस्य असले बीजेपीचे 5. त्यामुळे आमचे नुकसान काय झालें ना. वी हॅव गेन्ड अ लॉट आणि वी हॅव गेन्ड इन अ सिच्युएशन वेर बीजेपी वॉज वन आणि बाकी सगळे एक जाल्ले. म्हाका लास्ट एकच सांगा, तुमी एक गजाल कन्फर्म करतात की इंडिपेंडंट्स आर विथ यू अँड इन टच विथ यू ऑलरेडी. हय दोनूय कडेन आमी करता म्हणून सांगता न्ही हांव. दोनूय कडेन म्हणजे आमकां खंय एक दोनाचीच न्ही ती गजाल. बरोबर. आणि दॅट थिंग इज डन. हय आणि हो तोरशे म्हणटात तो आमचो निश्चित येतलो. त्यामुळे 11 जातले. तोरशे तुम्ही म्हणतात की बीजेपीचो येतलो म्हणून. हय हय हय. थँक्स अ लॉट सर. बिझी आसतना सुद्दां वेळ काढून उलयले आमचे कडेन. थँक्स अ लॉट. धन्यवाद. तुम्ही जे करेक्टिव्ह मेजर्स म्हणटाले, मुख्यमंत्र्यांचो जो टोन आसा तोच आसा की वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस एंड देयरफॉर बूथ काउंटिंग हैज बिकम व्हेरी डेंजरस फॉर द एंटायर ऑपोजिशन. नाव व्हॉट विजय बाब सेड, जे लोचण जे हा करपाक एकठांय हें कोण घेतलो. एका म्हाका आतां आमच्या दुर्गादास बाबाक हू इज द मेन ही सेड इट द मेन प्रिंसिपल ऑपोजिशन. Can you make this clear whether you will take this responsibility? See, it is up to the party president and the executive committee to take a decision. कारण election लडोवपाचें ना on party lines हे executive committee decide केल्ले. So party president and executive will analyze the results. कारण खूबशे जे independent आयले ते आमचेच आसा. We oppose the election on party symbol and party lines. Congress MLAs have not lost. See Sattari, see South Goa, they have won the seat, and as good as independent MLA supporting the government has won the seats. So, South Goa, which is the bastion of the Congress, let me becoming comfortable for BJP alliance. It's up to the party president, the executive, that to take a call now on this. एक गजाल जी मुख्यमंत्री म्हणले करेक्टिव्ह मेजर्स घेवपाक ही निवडणूक तुमकां खूब फायद्या पडटली. बिकॉज 80% ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन वेंट फॉर वोटिंग. सो ही जी हो जो निकाल आयला करेक्टिव्ह मेजर्सा खातीर बऱ्या पडटलो. डेफिनेटली ज्यो कितें चुको जाल्या आसतल्यो पळय, जशें हांवें तुका म्हजेंच एक्झाम्पल दिवन सांगलें की आमकां ताळगांवान कित्याक मार पडटा तो. डेफिनेटली अश्यो ज्यो बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्यो कितें चुको जाता त्यो सुदारूंकूच जाय. तसोच आमी आनीक आतां पळयता ह्या रिजल्टाचेर कालांगूटचो सीट एक शॉन मार्टिन्स म्हणून इज अ यूथ बरो भुरगो फुडें आयिल्लो आसा. तो म्हाका दिसता कालांगूटच्या लोकांक खूब बरो पडटलो. इज अ गुड यूथ सारको आनी बरो एनर्जेटीक आसा. म्हाका दिसता जंय खंय मातसो MLA कमी पडटा ते डेफिनेटली तो भरून काडटलो. जयेश साळगांवकर पडलो इज समथिंग दॅट यू आर फिलिंग बॅड अबाउट. या because it was once again a joint venture of the Congress and BJP. This is clearly an individual centric contest. तो actually तसो symbol आशिल्लो, symbol of resistance against the BJP. ताका दोनदा उडोवपाक ट्राय केलो. तो काँग्रेसीन एक्चुअली तो एक प्रतिश्ठेचो इशू करून ताका सपोर्ट करूंक जाय आसलो. ऑन द कॉन्ट्ररी अशें दिसलें की थंय 2 कॅन्डिडेट घाले आनी 2000 मतां खाली. सो ही स्टूड नोवेर. अनफॉर्च्युनेट दॅट यंग टॅलंट म्हणून जी पार्टी उलयता की आमी यंग ब्लड हाडटले, हे जाणटेले कोणाकूच सोडून सोदना. I think undoubtedly everybody will agree that Jayesh was a good candidate who should have been there in the ZPs. जसं तू जयेशाचें म्हणटा, जयेश मायट बी अ गुड पर्सन. तो सगळ्यांक खबर आहा बिकॉज ही वॉज द ZP